ಹೊಳೆಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಲ್ನವೆ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಕಂಚೆ ಪುಣಿಯಕ್ ನವೆ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ हाँ तीन आलोचन करता सिली हाँ कृष्णल कहानी हुड़का सेल पड़ा कृष्णल कहानी में वाव सूपर सूपर होले माँ एक गावंतु सिद्धप्ಪ ಅವನು ಬೀಕ್ ಮಕ್ಕಳೆಕ್ಲ ಸಿಲ್ಕೆ तो ಸಾನ್ ಚರಡ್ ಅಸ್ತನ ತಗಲಾನು ಮೋನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಚಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೊತ್ತಿತ್ಲು ಹೊಡ್ದತ್ತನ ತಗಲಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ನಾಶಿ ತೀವೆ ಮೋನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗ ಕೊಣೇನತ್ತಿಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನಾಥದವನ್ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ आणि ताणे जीवन कोरकनवे तशदावन ताणे भीक मागचेक सुटकेल्ले सान प्रायरितो भीक मागताची जीवन करतसिला आणि तगलगे कृष्णलेक फोटो आसिलके ते तगलम्मन तक सानस्तन दिल्ललके तू डेली कृष्णाक पूजा करी कृष्ण एक न एक दिवस तुक चांग करता तुगले भविष्य उज्ज्वल दत्त पुता म्हणून सांगिलके तशदावन तो प्रति दिवस कळो कस्तन उठोनु तंगल हंगल घरचे फूलनी चोरन हाणु गडेरी घरायोनु नावनु ते कृष्णल फोटो कनी अलंकार कोरनु पूजा करते सिलके ते पूरे दत्तरी तो बीक मागचक म्हणून मत्ते सिलके अशी इति दिसत सिलके तगले काम हेंची डेली सकाळ उठोचे आणि पूल चोरचे देवाक अलंकार कोन पूजा करचे मागे भिक्षाटने वच्चे हे सळई तक विंगड जीवन कतना सिलके अशी इंची वशवत सिलके तक्का प्रायकाल इल्तना म्हळ्यार एक जोडचे प्राय म्हणतात पळे एक 18-20 वर्ष म्हणो तितले ಹೊಡೆದತ್ತಂತ ಕಮನ ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರ್ ದತ್ತ ಸಿಲ್ಕೆ ತಾನೆ ಬೀಕ್ ಮಗ್ಚ ಗೆಲ್ಲಲ್ತಿದ್ನ ಕೆಲ ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರರ್ ಪಳೆತ ಸಿಲ್ಕೆ ಇತ್ಲು ಹೊಡ್ಕುಂಟೆ ಕೊಣವರಿ ಅಸ ಗೋಳ್ ಖೌಚದಾಯನವೆ ಹಪ್ಪೆ ನತ್ಲಾಲ್ವರಿ ಇವನು ಬೀಕ್ ಮಗ್ತ ಮುಹೋ ಮುನ್ಪ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರನ್ ಪಳೆತ ಸಿಲ್ಕೆ आणि ಕೆಲವು ಜನ ಕಲ್ಚೆ ಪೆಡ್ಚೆ ಹಳಸುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸಲ್ಪುರ ತಕ್ಕ ಜವಾನ್ ದಿತ್ತ ಸಿಲಿಂಕೆ ತೆದ್ನ ಪುರ ತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ದತ್ತ ಸಿಲ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಫೋಟೋ ಲಗಿ ಸಂಗುನ್ಗೆನ್ನು ನಡತ ಸಿಲ್ಕೆ आणि ತಗಲ್ ದುಃಖ ಐಕತಲ್ ಕೋಣ ಸಿಲಿಂತೆ तो पाप कृष्णाले फोटो मुखारी बैसनु रोणु कोरनु निदत सिलके अशी असताना हे कृष्णाष्टमी बरोबर गेलके तद्न तक्क दुःख बोर नेतके कृष्णाल फोटो मुखार बैसनु रडता रडताची सांगतके पळे कृष्ण प्रति दिवस हावा फूल हाणू तू अलंकार कोरनु पूजा करता मिगेल अम्मन सिक्कोंदिले ते एक श्लोक सांगता मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम हे हावा श्लोक सांगून तू पूजा करता हजार तुका समळरी तुगले परमानुग्रह असलरी मूकೈ उलयता पायनातील समेत बेट्ट गुड्ड चढता असलपुर पवाड करचे तुका हाव केदनाई शरणू शरणू म्हणो मिगेल अम्मन मक्का सिकोंदिलेले तेंच नमगुन हाव इतले वर्ष जीवन केले दलन मिगेल जीवन अंत एक चूರು बदलावण दायनी आता अष्टमी येले कितले घरांत तुका नाना ರೀತಿ अलंकार कोरनु भंगारनी गान्नु कडेरी तुक होड पीटर बसकोरनु बगे बगे बक्षिदवरनु पूजनी करतती तन्नी केदनाई सुखार असतती तेंची हाव मात्र अशीच असता मग कसने सुख मंच मेळना मिगेल जीवनांतू कसने बदलावण दायना अशी म्हणू रडता रडता सांगतके ಹೊಳೆ ಮಾ तू ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿರಳ್ಳಲ್ ಮಣಕೆಸ್ तू ಮಾಮೂಲಿ ಉಳ್ಳಚ್ವರಿ ಉಲ್ಲೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮನೆ ಕಶೀಕೊಂಡೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಅಂಗೆಲ್ದ ಓದಿಸ್ರಲ್ದವು ಟ್ಯಾಮ್ ನೆನೆಕ್ಲೆಕ್ ಸಂತಾನ ಕಶೀಚಿ ದುಃಖ ಶಿದಟ್ಟ ತೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೊಂಗೆವ್ಕ ಈ ಹೊಳೆ ಮಕ್ಕ ಹೋಡ್ ಹೊಳೆ ಮಾ ತುಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿ अलंकार कोरनु बगे बगे भक्षिदवरनु पूजे केलेले तू भारी चांग करता दलर मिगेलक दिवचा कसने नानवे हंगल हंगल घरचे चोर नळल फूल सोळरी आणि मिगेल कसं नस आव भीक मागतलो आणि तू खाव कसं दिवचं साध्य अस तकाची तू मग अशी दवरला म्हणून एकितले कोप आणि दुःख मिक्स झालेले कसं म्हणी आता दनीरी म्हळ्यार त्या रीतीरी सांगून घेऊन रडता रडताची थंय निघत घेतो तक्क स्वप्नांतू कृष्णा दर्शन देऊन म्हणतके चरडा तू लेखला हा फूल दवरनु कृष्णाक अलंकार कोरनु पूजा करता दलरी कृष्ण मिगेल कडे पळयताना म्हाका खंयचे अनुग्रह दिताना म्हणू तू कोपला नवे दलरी तू पूजा केले रीती अस पळे ते समना तू तशी पुरा दुसलगरा दकुन फूल चोरन हाणू म्हाका दवरलरी ते म्हाका पावना चरडा म्हणतके कृष्ण तद्ना सिद्धप्प म्हणतके फूल चोरन हाळ्यार कसंदल्ले तन्निदलरी तुक्कादवरचे हाउदलरी तुक्कादवरचे ಒಟ್ಟು ते फूल तुक्कनवे पावचे हंतू चोरन हळ्ळले ದುಡ್ಡು ದಿವನ್ ಹಳ್ಳಲೆ ನಾವು ಓನ್ ಹಳ್ಳಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ಕಸಲೆ ಭೇದ ಭಾವು
त्यातनं कृष्ण म्हणतो की त्या तशी नाही ते घरचे सत पडाय झाड वैताना हे झाडांत मस्त फूल देता आम्ही आमगेल घरांत तसिले कृष्णाले फोटोक दावो मूर्तीक दावो दवरनो अलंकार कोरनो ते आम्ही दाडबोन पडून खुशी पवियत म्हणून त्यांनी आशेन तो ते झाडाक टाइम टाइमाक समजावनो गोब्बरू उद्दा घालनो पोसितती आणि ते झाड कसं लेखत म्हणारे माखानी इतले पुरा आरैके करतती हाव मस्त फूल देऊ का हंका त्यातनं ते फूल पूर्ती त्यांनी देवाल पूजेक उपयोग करतती आणि त्यांनी दोडबोन पळून खुशी पवतती त्यांनी म्हाका इतली चंद कोण पसिल्ले का हांव तांकां हे इतली खुशी दिव का म्हणून झाडय लेखता जाल्यार तूं कसं करता सकाळी कळोवक आसतना घरची जनय निधन असतती आणि ते झाडय निधन असतं पाप त्यातनं तूं हुमटावंक घेवन येता तूं फूल हुमटयतना ಕೆಲವು ಫುಲ್ असतती ಕೆಲವು ಮಿಟ್ असतती ಕೆಲವು ಹಾಯಿ ಪರ ಅರಳುಚ್ ಫೂಲ್ असतती ಮಳರಿ ಮಿಟ್ असतती या पूर्ती तू पळे नशी हुमटावंक येता तू तन्नी हन्नी पळयतात की काही म्हाका सवतात की म्हणजे भीतीन तू कसं करता ते झाडा समेत मोड घालता कितली की पण ते झाडाचे रेंबे पुरा म्हळ्यार गेल्ले पुरा मोड वचून आसता तेन्ना ते झाडा कितली दुःख जाता सांग तशी तू झाडाक त्या घरच्यांक पुरा दुःखोनो फूल हल्लारे ते म्हाका पावतवे सांग एक हुಡುಗ आसतवंगे परर आत्माक दुःखोनो परमात्माक वलसून घेवचेक साध्य ना परर आत्मा म्हळ्यार दुसरेल आत्मा तुगे कशी आत्मा तुका कशी खुशी दुःख बेजारू पुरा दत्ता तशी दुसऱ्यांकय दत्ता तू पर आत्माक दुःखोनो परमात्माक वलसून घेवचेक साध्य ना चरडा तेदना सिद्धप्प म्हणटके तू चोरनो फूल हाणका म्हण सांगला रे आणि हांव कसन करचे दुड्ड दिवन हाडची तितले ताकत म्हाकासवे हांव दट्ट दरिद्र भारी दुर्बळ मिगेलाक दुड्ड ना हांव जोड हाडचे दुड्डो मिगेल पोट्टा काही पावना एक एक दिसो अरे पोट्टान तू निद्दो का हांवें उपवास करका दत्ता उद्दा पिवन निद्दो का हांवें अशी मिगेल परिस्थिती असतना आणि तुका फूल हांव खंय दुखून हाडचे वचो हांव घरा बागलांत पळोवंक घेवया म्हळ्यार जाग आसवे म्हाका हांव हे पाळी पिळेल घरांत आस पावस वात पुरा अंगार पडता त्यांची कशकी सैसूंक घेनस आणि हांव कसं करचें सांग म्हाका तुका पूजा करनी जाल्यार मना समाधान जायना हे दुर्बळांक कष्ट दिवचे मात्र वे तुगेल काम ते कष्ट परिहार करचे नावे म्हणून कोपू रण्यन तू उपास म्हणटक तेदना कृष्ण हसताची तू दुर्बळ म्हणून तू लेखला तितलेंची तुगेला कितला आसतेस म्हणून तुका गोतना पाय सकाळी तुगेल पशी दुर्बळ अशी जनाल भेटी देत तुका तेदना तू पुरा अर्थ दत्ता म्हणून अदृश्य दत्त खै स्वप्ना निमित्त एच्चर दावनो पळयतना कृष्णनाथ संपूर्ण एच्चर दल्मगिरी सिद्धप्प आलोचन करतकै नी हे प्रपंचंतू हावंची दट्ट दरिद्र मिगेल पशी दुर्बळ हे प्रपंचन तसत्वे कसं बा कृष्णन सांगील कसं म्हण पळोकते म्हणून कुतूहल जाऊन घेनो राती फल्ली कटके सकाळीची वग्गी उठोनु तगल नवचनी कोरनु देवा कशीची पूजा करतके आणि म्हणतके तू मक्काल स्वप्नान सांगला नव्हे तंगल हंगल घरचे चोरननी हाण फूल दवरनाक म्हणू तशी दावनु तुका अशी पूजा करतेस पळोया हांव हे केलेल पूजा तुका पावली म्हण सांगला रे तू म्हाका वर्ष भितरी चांग कोण हांव मिगेल संपादन तुची अलंकार कोण पूजा करतसल भाग्य देऊ का म्हणून देवा लागी प्रार्थना कोरनु साष्टांग नमस्कार कोरनु भार सरतके घरा दुखून चिके मुखार वतना 3 जन उलयताची हसताची येवची दिसतकै तांकां पळोवन सिद्धप्पाक भारी आश्चर्य जाता एकलेक उलोचें येना एकलेक दोळ दिसना आनी एकलेक पाय समना जाल्यार तन्नी 3 जन हातार दोरगेनो गम्मतर कसकी उलयताची हेच्ची पळोवन म्हाका भारी विचित्र दिसतकै कंकी कृष्णन सांगिले हेंची 3 जन आसका म्हण लेखून तांगेला गोचून हांव शिप्रा निमगीत म्हणून तुमी बेजार कोण घेवचे नज्ज म्हाका मनान कसंकी एक प्रश्न येयला निमगू येतवे म्हणून विनम्र जावन निमगीत घे तेदना दोळ दिसना तिलो तू कसे निमगीत म्हण म्हाका गोतस हाका उलोचें येना म्हाका दोळ दिसना आनी हाका पाय समना जाल्यार आमी कुशेरी कशी वतसत म्हण नवे हे पुरा कृष्ण लिहिले ते एक संस्कृत श्लोक आसा तुका गोतस की ना की हांव सांगता पळय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा
तमहं वंदे परमानंद माधवम म्हळरी ते कृष्णाला अनुग्रह निमित्ती हा माझी बेट्टनी चुडची तशदल्ला कशी गोतसवे हो तोंड्यानं तिलस पळे हो बारी बलिष्ठस हो मिगेल एक हात धरून घेता आणि हेकडस पळे हो मिगेल अनेक हात धरून घेता तो मका खैंके वचका कितले पाय वैर कळका मेट्ट चुडच कशी प्रति एक मग सांगतो तो आणि हेकड हो तोंड्यानं तिल समेत सन्नेन तुची मक्का हाता दोन घेणं सांगता मला मक्क ते अर्थ दत्ता पळे तेरंग करत दत्त की नाकी गोतना मिगेल अंतरात्मा करत दत्ता हाव तशी चमकता हो पाय समनातिलो मिगेलनी हगेल आधार निमित्ती तो मुखार होता तेंक त्या श्लोकांत सिल्वरी पाय नातिलो गुड्ड चढता डोळ दिसनातिलो गुड्ड चढतना आणि हो तोंड्यानातील समेत उल्लतश दत्ता आम्ही 3 जण लचे आमक 3 जण करत दत्ता तसदान मी गम्मत रसती हे पुरे कृष्ण लिहिले म्हणून आकाशाकडे पळत घे हे ऐकून सिद्धप्पा भारी विचित्र दिसते कृष्ण श्लोक ऐश्वर्य अर्थ कोण घेवेत्वे म्हणून आलोचन करतके तेडना पाय समनातील म्हणतके आम्ही शिवले तर आपली मळरी कामा वेळ जाता उगी बग्गी कामा वचकनवे म्हणतके तेडना सिद्धप्पा निके आश्चर्य दत्के मी तुम्ही हे परिस्थिती तू कामा कोतत्वे म्हणून उद्गार करतके तेडना दोळ दिसनातील म्हणतके नाही आम्ही काम करनी दलरी आमगे जीवन कशी वच्चे म्हणून हसतके तेडना सिद्धप्पा नाही तुम्ही कष्ट बघून काम करची पशी मिगेल म्हणके भीक मागेत मो वई भीक मागताना केला जन तिरस्कारान पळयतती सौतती पुरा वई दलरी कसने काम करण्याशी आरामरी एक चोर बहुलर पुरो दुड्डनी मेळत मो आरामर अशेत मो कसले तुम्ही कष्ट पावका म्हणून इंगित खे तेडना तोंड्यानतिलो सन्नेंतुची म्हणतके आमक देवाना इतले पुरा शक्ती दिल्लसतना आम्ही कसले मागून खाऊ का म्हणून तेडना पाय समनातील म्हणतके पळे देवान आमका एक एक अंग मात्र ऊन केला वरलेल अंग पुरा भारी चांग दिला देवान ते पुरा बलिष्ठ सती पळे हो दोळ दिसनातिलो लायक पद सांगता तशदावन हो एक घरा वचन 4 जनक संगीत पाठ करता आम्ही हक्का थई सोणू लग्गी आसिले उद्बत्ती फॅक्टरी वतती आणि हाव थई बैसनु उद्बत्ती करता त्यांनी दिलेले ते वक्कदनी पुरा ते कड्डीक लावून उद्बत्ती करता हो भारी स्ट्रांग अस म्हळरी याक उन्नचे यान अशा पुरो दलर हो होंच करचनी भारी लायकोन करता ते असिल पूर्ती ते उद्बत्तीचे पॅक असत पळे मोठे ते पुरा होन लारी गलत हो आम्ही काम करतत्वे काम दत्तर संजे हाव आणि हो सेरनु त्या घरा येतती आणि हक्का पोंगेनु आम्ही आमगेल घरा वत्तती घरा वचन आम्ही 3 जण अंदपणी कोण जावतती इतली सूख मिळताना आम्ही कसले भीक मक्का म्हणतके ते ऐकून सिद्धप्पक भारी लज्जी दत्के हन्नी इतले काम कोण करताना उमेदर असताना हा पूरा समस वई कृष्णन संगील करेक्ट मक्क देवान मस्त आस्ती दिला मिगेल प्रत्येक अंगई स्ट्रांग दोनस गट्टी हाव हा भीक मागून खलमू छे म्हणून दिसतके तेडना दोळ दिसनातील म्हणतके तितले नाही आम्ही अशी गोळून खाऊची निमित्ती जन पुरा आमका प्रीतीन पळयतती नातल्यारी आमको प्रतिरस्कारान पळयतसिलिंती आता आम्ही आमगेले संपादन कोण घेन आम्ही जाऊची निमित्ती सगळे प्रीतीन तू पळयतत आमका गौरव दितती असं सुख जीवन सोणू भीक मागची म्हळरी थोतो ते प्रसन्न नाही म्हणतके इतलायक तरी सिद्धप्पक तगलवेर भारी लज्जी दत्के तक्क मनांतू एक आश दत्के हन्नी काम कुछ कಡೆ हामे वचन काम केलर कशी उल्लन पळयता म्हणू नाही तुमगेल पुरा काणीनी ऐकतरी मके गोळण खाऊका म्हण भारी आश दल्ला तुम्ही ते उद्बत्ती फॅक्टरीन काम करतात नवे थई मग काम मेळातवे तुम्ही एक चोर सहाय केलरी तुमगेल उपकार हाव जन्म पूर्ती विसरना म्हणू विनम्र जाऊन निमगितके तेडना तो पाय समनातील म्हणतके तू तश कसले कालोचन करता आमगेले यजमान भारी चांग कोण गोळण खतत पळे तांक तो फुल्लच सहाय करता प्रोत्साह दिता तू अत्तच आमगेलोटी आ म्हणू तके आपण हरतात के तो संगील मणकेची यजमान हक्का काम दितके ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇದಾವನು ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಕೆಲ್ ಮಗಿರಿ ದುಡ್ಡು ದಿವನು ಪೂಲ್ ಹಾಣು ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಕೊನು ಪೂಜೆ ಕರ್ತಸಿलो ಪ್ರತಿ पंत पूज करताना कृतज्ञतेंतो भक्तींतो देवाक साष्टांग नमस्कार करतसिलो तशीची वर्ष जावची भितरी तगल पाड पडल घर प्रकाणू चंदे घर बंदोनु तदनंतर ಹೊರಡಿಕೊಂಡೆನು ಚಡುವಲೊಟ್ಟು सुखार जीवन किलके ಹೊಳೆಮಾ तुगेल काणी ऐकतरी मक्का आमगेल टीचरीन शिकोंदिलेले श्लोक एक हुಡುಗಸ್ತಲ್ಲೆ ಸಂಚುವೆ
सांग रे बाबा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. तुमक सगळ्यांकೈ कृष्ण जन्माष्टमीचे हार्दिक शुभाशयो. तो देव श्रीकृष्ण परमात्मो सगळाले आशे आकांक्षे नेरवेर्सुनो सगळ्यांकೈ आयुष्य आरोग्य वृद्धी ಕೊಂದಿವೋ म्हणो प्रार्थना करता. आमगेल हळे मनसंगेल काणी कशीसील म्हणो दयकोन कमेंट्स अन ತಿಳಿಸಿ येते. कशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नका. तुम्ही कृष्ण जन्माष्टमी बरोबर कशी आचरण केलीत म्हणो दयकोन कमेंट्स अन ತಿಳಿಸಿ येते. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मिळतती. धन्यवाद.